चिंबला चिंचवाड्यार एका प्रायवेट प्रॉपर्टींत क्रॉसाची तोडफोड जाल्या म्हणून बोवाळ पडलो। तो क्रॉस कोणे मोडला काय गोरवांचो धपको बसला तें कळपाक मातशें खंय कुस्तार। गांवकार दोनूय सायडीन उलयतात। मंगळारा मडकय कर्जाळे शिमित्रींत खुरीस उडयला म्हणून बोवाळ जाल्लो। खुरीस मोडपी माथेफिरू फ्रांसीस सध्या पुलिसांचे कस्टडींत, तरीकय पुलिसांक सुसेग ना। There's another desecration here in Chimbel that has taken place now, and we came at the site. At the site, we were surprised to see that the police have put the evidence together by interfering with the evidence, because they दाखवता ते प्रमाणे फोटो काढलेले आहा पळय ते फुरीस इतले पयस पासून पावला, ताचे दुसरे कुडकी हांगासर पडलेले आहा, थंयसर आनीक पडलेलो आहा, आनी गोरवांनी ताचेर हे मारून पडला अशें म्हणून समजता ते। But they interfered with the existing crime site without waiting for the forensic to come and pick up the evidence that exists at the site. This is totally unthought and uncalled for. This is not a irresponsible way that the police should be conducting themselves. They had to leave the crime site as it is, call the forensic department, take the evidence existing at the site, and then think about what would be the possible impacts of this. I discussed this with the PI of Old Goa, and he's saying that we put it together just to understand the impact. But that has to be as a process done later on, not before the forensic picks up the evidence existing at the crime site. So this is something which is uncalled for and not the way that police should behave. Investigate thoroughly. Don't just stop by saying that one person has been arrested and that's the end of the story. एसपीन पुलीस ऑफिसराक घेऊन सुवातेचे इन्स्पेक्शन केले, मात मडकय आणि आता चिंबलाचो प्रकार कितें तो अजून पुलिसांच्या लक्षात आयिल्लो ना। So we are investigating whether it is actually a desecration or whether it has been done by an animal, because this pathway is frequented by buffaloes and cows also. And at a go, it has been informed around 20 to 25 buffaloes and cows. They move from this pathway and go into the paddy field. So we have asked the scientific experts to come, and only after an examination by them that we can take a final call and ascertain as to what was the reason. Prima facie, as of now, it doesn't look like a desecration, but we are not closing it at that. We are keeping the options of investigation open. Only after scientific analysis, only after intelligence collection or proper investigation that we can ascertain what actually happened in this case. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठी। मडगांव चायनीज कंपनी ओप्पो मोबायलाचो एक्सक्लुझिव्ह शोरूम मोबायल रिटेलरांक कोत्र गेला। ते सांगता तांकां चायनीज कंपनी म्हूण कांय वायटपण खंय ना, मात अशें केल्ल्यान मार्केटाचेर परिणाम जाता म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट। Businessmen or mobile businessmen are in Goa, and slowly if the companies start their own showroom, these small traders will stop. What we are asking and our small demand with the company is to give a franchisee to a local guy. That is it. If you give a franchisee to any local guy from Goa, we have no objection to Oppo or any other company to come into. बुधवारा धरणे धरल्या उपरांत मंत्री विजयाक मेळ्ळे। ताणें रिटेलरां बरोबर रावपाचें उतर दिलां। लोकल ट्रेडरांक प्रोटेक्शन दिवप हे सरकाराचें कर्तव्य आसा। Yatin has said that he is not against a Chinese company. See, one thing is that a company is setting up business directly, and that too it is a Chinese company. I think in the current scheme of things, current state of affairs of the country, we have to protect our people. There are so many things happening in which China is not at all friendly with India. To add to this are this type of trade practices which finish the local community, and I think we as a government need to protect them. आता खंयच्या कायद्यान ते बसना हे मागीर आमी पळोवया, ते मागीर पळोवया। पयलीं स्थानीक लोकांक प्रोटेक्शन दिवप हे आमचें कर्तव्य जाता। ताचे खातीर प्रुडंटा खातीर सावेव डायस। वास्को न्यू वाड्यार आनीक एक पॅरलर रेल्वे ओव्हरब्रिज बांदपाचो माविनाचो खंय प्लान आसा। ताणें वचून इन्स्पेक्शन केलें। आदलो पूल ल्हान जाता, ट्रॅफिक जाम जाता म्हूण लोकांच्यो कंप्लेनी आशिल्ल्यो। तशेंच न्यू वाड्यार कितलेशेच बेकायदेशीर धंदे चलतात।
भुरगे ड्रग्सांक लागल्यात म्हूण थंय खंय पोलीस आउटपोस्ट घालपाचे आसात. गोंयांत सगळे कडेन पावला आनी चड करून हिंगा न्यू वाडे आमचे यंग यूथ जे आसा ते ड्रगान पडलेले आसा. हे ड्रग्स सारखे काबार करपाक हिंगा पुलीस आउटपोस्टाची सारकी गरज आसा. आमी तेंय काम हेजे बरोबर करून दवरता. म्हणजे थिंगा ती घाण आतां दिसता तेंय सुंदर दिसतले. तेच बरोबर आज न्यू वाड्यार सगळी ट्रॅफिक ब्लॉक जाता आनी चड करून हे ब्रिजार ही सारकी नॅरो ब्रिज आसा. आमी ब्युटिफाय तरी केले जाल्यार तीच ब्रिज आमकां ब्युटिफाय करचे पडटा. एक हेवी व्हेकल येयल्यार दुसरे व्हेकल वचपाक क्रॉस करपाक चान्स ना, फाटी वयचे पडटा. आमचे युनियन रेल्वे मिनिस्टर प्रभू येयला तेन्ना हांवें ताका सांगलां म्हाका आनी एक ब्रिज हांगा जाय हे भाशेन बांदून. आमी कितें ठरयलां की ही ब्रिज आसा ती आसतली, हांव ही डिस्टर्ब करपाना. म्हणजे ते काडपाचो प्रश्नूच येना कित्याक वॉटर पायपलायन आसा, बाकीचे इलेक्ट्रिकल केबल आसा, ती डिस्टर्ब करप ना. ती आदली बांदिल्ली. ते बांदता तेन्ना लोकां फुडले विचार करूना म्हणून ती बारीक बांदला. आमी हिंगा सायडीनूच तुमी पळयला हांगा ही एरिया फ्री आसा आनी ते सायडी फकत 1-2 घरां रिहॅबिलिटेट करपाक पडटले. हिंगा सुद्दां आसली ती घरां आमी रिहॅबिलिटेट केल्ली. बरे वयल्यान तांकां बरी घरां मेळ्ळी. सो तांकांय त्यो सादे झोपडे भाशेन रावता ते बरी घरां मेळ्ळ्यार ते लोकूय शिफ्ट जातले आनी लिगली तांकां घर मेळटा तेन्ना म्हाका तरी दिसता ते एग्री जातले आनी तेन्ना ही दुसरी ब्रिजूय आमी बांदतले. म्हणजे ही मागीर आमकां जाय जाल्यार वन वे करपाक जाता, एक येवपाक आनी एक वचपाक. सो हिंगा जे ब्लॉक जाता आनी चड करून दनपारचे सांजचे हिंगा मुवूच जावपाक मेळना. सो हे आदले जातले. म्हणजे हे आमी पयस करता ही जी लोकांची समस्या आहा ती. लोक थंय नवो पूल आणि पुलीस आउटपोस्ट मागतात. दाबोलेचो MLA तसोच पंचायत मिनिस्टर श्री मोविन गुदिनो इन्स्पेक्शनाक येयल्लो आमच्या लास्ट स्टॉपार. तेन्ना तेणी आमकां एश्युरन्स दिला सेकेंड ब्रिज जातलो म्हणून. कित्याक थंय दनपारचे तशें सकाळचे ट्रॅफिक खूब जाम जाता म्हणून तेणी सेकेंड ब्रिज आमकां सांगलेलो आहे. आनी तशेंच तेणी आमी डिमांड केल्लो ताका लास्ट स्टॉपार न्यू वाड्यार खूब चरस भुरगे ओडटा, चरस गांजा ते ओडटा आनी ते धांवताले केन्ना मेळनाले पुलिसांक म्हणून आमी ते एक आउटपोस्टूय डिमांड केल्लो. तो आयज आमचो आउटपोस्ट तेणी सरान एश्युरन्स दिला आमकां आउटपोस्ट आमकां बेगीच्या बेगीन थंय रेडी करून दितलो म्हणून आनी 24 hours थंय पुलीस आसतले. तशेंच आमचे दाबोले सायडीन ब्युटिफिकेशन जायत आहा आनी सरान तो ब्रिज आहलेलो तोय ब्युटिफिकेशनाक घातलेलो आहा. ताका नेट मारलेलो सुसायड पॉयंट आहलेलो ताका नेट मारून थंय टायल्स घालून बरें केलेलें आहा तेजे. आनी तशेंच सेकेंड ब्रिजूय आमकां येवपाचो आहा थंय. हे दाबोलीन आमची खूब गर्वाची काम आनी BJP सरकार आहा आनी आमची ही कामां जाता म्हणून आमी दाखोवन दिता. पोस्टाची जी मागणी आसा ती आमी सातत्यान करीत आहा आनी हे मागणी आमच्या स्थानीक आमचो आमदार आनी पंचायत मंत्री मोहीन साहेब मांडली आसा, तिणी मान्य केली आसा आनी अत्यंत गरजेची आसा. हे आमकां न्ही की हे एज पर जर पॉप्युलेशन पळयत जाल्यार निवाड्याचे एक निवाड्याचे 2 मतदारसंघ डिवायड जाल्ले आसात आनी हांगा जायतो इलिगल एक्टिविटीज घडटा. हांगा निवाडा लास्ट स्टॉपाचेर तुमी पेपरां वाचला आसतले, येवन मिडिया बातमी जाणा आसतले कितें घडटा गोश्टी घडटा त्यो. सो तेज्या खातीर हांव सरकाराक मागता आमच्या आमदारान मान्य केल्लें आसा. बेगीन बेगीन सरकार मान्य करून हांगा बेगीन बेगीन आउटपोस्ट जावचें. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. यो एक ब्रेक.